आं मगे परवा आयतारा नवें जेवंक आसा. आमी पेस्ता दीस जेवल्या पूण माय हुशारना न्ही. मायचे आशे सक्कड आनी ओट्टूक मेळून जेवीजे म्हूण देखून परवा आयतारा दवरलां. तुमी सक्कडांनी येयजे. वय वय तें आशा हुशार ना गो. तें घरा गेलां. तांकां सक्कडांक कितें आपय. तें कांय पेस्ता दीस त्या दिसत येता कोण ना नवें जेवंक. कित्याक म्हळ्यार हांवें तर सांगलें हांगा माय हुशार ना न्ही. मागीर एकामेका बदलल्यार वैराल जाल्यार देखून ताका आयतारात येता कोण ना. मागीर हें प्रेम सोनवारा येता जायजे. ताका बरयलो सामान आनी हाडूंक आसा न्ही. करूंक कांय ना. तेंच सोने मूग आनी लाडू देंटो. कित्याक म्हळ्यार दनपारां मात्र आमी एक पटी जेवल्या न्ही. हे मायच्या आशेक तिची प्राय जाली. तिका सक्कडां सांगाता बसून जेवीजे म्हूण सांगता देखून. वय वय येता गिरवां माय येता. तो येवचे तिका खुशी येना. गानुड गाण येता तशें अशें म्हूण सांगता. मागीर कितले सांगल्यार मामा न्ही सोडून जाता गे आपयल्या उपरांत. येता मावशी येता. तिका ती इल्लें इडल्यो बरो आसात न्ही गे. तशें इल्लें कश्ट जाता तिका येवंक. मागीर येता ती बरां धुवो जावंय पुरो तांची. तूं पयल्या दिसात ये. वय वय सोनवारा दीस ये तूं. सांगल्यार आयतारा दीस दनपारां मात्र न्ही गो तरकारी. मागीर रातीक पुरो आमी इल्लें मांस आनी रांदून पुरो इल्लें घट्ट जेवण करया म्हूण जेwnche. वय वय भौजीक ये म्हूण सांग. कित्याक सांगल्यार भौजीचें वर्ण बरें जाता. तें तो हाची मुगा दाळीचें वर्ण करता न्ही गे. तें बरें जाता बत्ताय. तें ताणें करीजे. मांयक बारी अशें मांय पोरतावन सांगता भौजीक सांगो भौजीक सांगो वर्ण करूंक आसा म्हूण. तशें तिच्या आशेक नाजाल्यार कोणाक आजारपटी नवें जेवचें. घराय नवें जेवचें. इगर्जेंती नवें जेवचें. वाड्यांती नवें जेवचें. सगळ्यांनी नवें जेवचें. ती एक पोरतावन सांगता आमी एक ओट्टूक बसून जेवया गो ओट्टूक बसून जेवया गो म्हूण. तशें हांवें तशें म्हूण चिंतलें. वय तुमी बरें येतात न्हू. ती येतात मिल्लू आनी येतात. मागीर इल्लो हें पुरो सामान आनी हाडूंक इल्लो जेम्सा कडेन सांग. ताका मिल्लूक सांग भुरग्यांक पुरो हाडून येवंक. वय वय येवं दीत सक्कड. तिची एक आशे आसा न्ही. तिका एक बारी आशे नात्रांक पित्रांक पुरो पळोवंक. ती कांय मरची ना. तशें कांय जावं ना जाल्यार एक सांगूंक जाता गे आजकाल मनशाचें. वय वय मांस आनी पुरो हांगाच्यान साडी येत गो. तूं तें पुरो कंत करनाकाय मांसाची पुरो. हांगा रांदता तो सामा जायजे मू रांदपी सामा असल्यार काले दक्षान वचून हाडून येत. सिकेरामाचें जेवण सांगल्यार ताची रेटी चड बेश्टें जाल्यार नाका म्हूण हांवें चिंतचें आमीच घराच रांदया म्हूण. मागीर तुका आंजेला खंयचें कोत्ता न्ही. त्या दीस कार्मेनाच्या रोसा दीस बळे रोस बसून गुत्त्योन पावल्या. ती पुरो येताना तांकां पुरो राखल्या. तांणी वेळार येवचें जेवंक खावंक जाताना. वय तेंत म्हाका तूं आयल्यार तितलें बेना. वेगळी वेगळी कलें आसल्यार इल्लें वेगळी वेगळी करयत. मागीर येतात तीं दुसरीं बरां. तशें कांय ना. चड जण आसल्यार हांगा करकारत गो पांया पोंदा पडटात न्ही गे. करता ती कुण्णी नात उलोवन उबें रावन शेले उलोवंक शिपारात उलोवंक ताका मात्र हांगा. वय आतां माय न्हिदल्या थंय. आतां इल्लें आयकल्यार जावन येता परतून. सकाळीं तेज्याचें पूण आयिल्लें. वय म्हाका उलोवन सोडता गे. येत्त उलयता. हिच्या पुटल्या खाणांक आयकता गे काल उलयता म्हणून. वय वय करता. वय देखून आतां इल्लें सावंड आयकल्यार आतां जावन येता. मागीर करकार जाता म्हाका. तिच्या तोंडा पडल्यार मागीर सांगचें नाका तुका गोत्ता न्ही गे. उलोवंक धरल्यार उलोवनूच आसता. उलयल्यार पावना. मागीर तें आंजेलाकय पळय पुरो न्यूज दिवचें. आमच्या कुटुंबांतले व्हडले न्यूज पेपर सांगले आंजेलाकय तुका गोत्त ना गे. त्या आंजेलाकय तितलें व्हड न्यूज पेपर खंय ना. उदयवाणीर सयत तितल्यो खबरो येनात.
त्या अंजेला काही गडे तितल्यो खबरो आसात. वय गांवच्यो सगळे संवसाराच्यो खबरो आसात. आनी परवा एक नवें जेवंक येता आनी कितल्यो खंयच्यो बरो खबरो हाडून येता गी. म्हाका एक पटी येवन येता बरी म्हाका म्हजो मांडो सामाना तकलीच सामाना म्हाका. मागीर कालें गे तसो अंजेला काही सगळं आसी सामाना सांगताली हांगा येवन दाखोवंक आसा हांगा धाकटेराक. आनी खंयच्या धाकटेराक अशें येता गेल्यार हालता गे गो तुका गोत्तू ना गे. तो धाकटेर म्हणी पळयना वो मास्टर म्हणी पळयना आनी एक कोण इंजिनियर म्हणी पळयना. आनी तिच्या सांगात म्हाकाय वसाचें पडटा. म्हाका लज दिसता गो तिच्या वाट्ट वसोंक. म्हाका कोणी गट्ट गट्ट उलयल्यार आनी जायना गोत्ताय गे. तुका गोत्ता न्ही तिची संवय असलें पुरो भांगार घालण्याचें. मासली हाडूंक येतानाय भांगार घालचें. तिच्या सांगाता गेलें हांव एकली गेल्यार म्हाका कोणी पळयनात. तिच्या सांगात आसलें ना गे सगळो संवसार पळयता. रांदय तरकारी हाडूंक गेल्यार इतलें घालून शिरकोन येता. खाली संवय ती आसा म्हूण दाखोवचें गे. जायत गो सांगल्या बरी ती आक्का म्हाका आसा गे गो. तिच्यो बाकऱ्यो बऱ्यो जातात. ती जेवळाच्यो बाकऱ्यो करता वय. त्यो बऱ्यो जातात न्ही कोंकणी बरो. आक्का म्हाका आसल्यार आपूण हाडून ये. हांगा इल्लेश्यो बाकऱ्योय करया आमी. वय सक्कड एक एक ओट्टूक मेळून काताना प्रमुख जाता न्ही. जायत म्हाका इल्लेशें काम आसा. जायत जायत जायत. वय एकलो फोनय काडिना खाली सुरू जाला काय एक. हॅलो कोण जर्म्याम. जर्म्याम आमकां परवा आयतारा नवें जेवंक घडये घडये न्हय तें पूर आमी पेस्ता दीस नवें जेवल्लें. मागीर आतां मांयचें एक आशें आसा वट्टूक नवें जेवया सांगून. तशें परवा एक म्हजी भयणी भाऊ आनी मामा मामी मावश्यो आकयो पुरो येतात नवें जेवंक. तशें तांची भुरगीं बरो. म्हाका आळू जाय जालें सांगल्यार पोर दिल्लें आळू नाका बा. कालें तें नुस्त्या घालून नुस्तें सगळें थाळो कर जातालो. वय आंबाडे आसात गे. सिस्टरांचे आंबाडे म्हाका नाका दाबा ये म्हज्या जेजू. तुजे आंबाडे जाल्यार व्हडणे जाले म्हाका. वय तुजे आंबाडे मागीर तांचे बरें नाकात. आंबाडे आसल्यार म्हाका एक 4 आंबाडे पुरो. देंटो देंटो जाय जे इल्लो अळसांदो जायत जायत. ते पुरा म्हाका एक रेडी करून दवर जायते. सुनवारा दिसा हाडून पावय. आळू ते हाडणे नाका करजाता ते नाका. मागीर एक दव्या पांयाचे जायत. जायत जायत. ते बरे जातात. वय वय तें जायत. मागीर कालें भेंडां आमकां 4 जातात 3 पुरो. तशें कोण खाता जर्म्या रांदय पुरा. तुका गोत्तू ना गे. रांदय सांगते तांच्या लोकांक रांदय नाका. मागीर आमी रातीक हें करता मास आनी रांदता. वय ते मांयच्या आशेक तिका एक कालें सक्कड आपय गो नवें जेवयांक गो नवें जेवयांक गो करता. देखून हांवें एक सक्कड आपोवन एक नवें जेवंक एक निर्धार घेतला. म्हज्या सुणाचें तुका गोत्तू ना गे न्ही कालें उलोवचें. तांचे विशयी आनी हांव कांय उलयना. अंजलबाई येता ती पेपार न्ही ती जाय जेत न्ही. ती आयल्यार मात्र सगळे संवसाराक कळात. कोण पुरो आसलीं गेल्लीं आयिल्लीं आनी कोणाच्यो खबरो पुरा आरावण नेरावण पुरा करन. होय उडासान आंबाड्याक विसरा नाका. तुज्या आंबाड्याक तव राखून रावता जाय ते. जायत 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 जायत. देव बरें करूं. सामान हाडूंक मनोजीच्या अंगडीक सांगचें बरें. आमी थंय तावन तडसो न्ही गे थंय तावन तडसो. मागीर कोंकणा मासाक ताका शाप्युलाक सांगचें. बकऱ्या मास तोमासा मागीर सांगचें. दुकरां मास काले जाल्यार सोडूंक जाता गे आमकां. आमच्या गेवीन मामाचें आसा न्ही तेंत. वय थंय तावन तडचें. तें सांगल्यार इल्ली रेट पुरो उणी घालना तो दिता आमकां. वय काळीजण केटी रांदूंक आसा. तशें जाल्ल्यान थंय पुरो वट्टू कर ना. 4 जाणांचें सांगता ना
दुकरा मास कोंगडा मास बकऱ्या मास पुरा आनी सामान पुरा सांगता ना कशें एक वजे सकयल दवरल्या बरी जाता आयतार जाताना ह्या माय वरवीं एका सक्कडां आपयजे गई सक्कडांक आपयजे गई जेवण करीजे गई तशें एक जेवण करचें वता